सरकार दरेक मुद्द्याचेर संसदेत चर्चा करपाक तयार आसा. लिपोवपा भशेन सरकाराकडेन कांयच ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलां. विरोधी वांगड्यांच्या चर्चेक तयारी आसत जाल्यार तांणी आयज दनपार मेरेन अध्यक्षाकडेन पत्र दिवचें. ते उपरांत सभाघरांत चर्चा करून फाल्यां दनपार 3 वरां मेरेन दरेक मुद्द्याचेर जाप दितलो अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. नीट पेपर फुटी आंदोलना मजगतीं आंदोलक विद्यार्थ्यां आड कथीत पुलीस कारवायेचो मुद्दो घेवन विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ केलो. ताका लागून लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय सभाघरांचें कामकाज 2 फावटी तहकूब करचें पडलें. लोकसभेत विरोधकाचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्या कारणान दनपारां 3 वरां उपरांत कामकाज परतून सुरू जालें. विरोधकाच्या बोवाळांतच सभापती ओम बिर्ला हांणी कामकाजाक सुरवात केली. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरू उरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज फाल्यां 11 वरां मेरेन सभापती ओम बिर्ला हांणी तहकूब केलें. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचें विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रामनाथ कोविंद हांच्या कार्यकर्तृत्वाची तोखणाय केली. तांचें आत्मचरित्र म्हळ्यार फकत जिविताची काणी न्हय जाल्यार भारतीय लोकशायेच्यो यादी अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ब्रिक्स कार्यकारी गटाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आनी नवो उपक्रम विशयावेली 8वी बसका गोंयांत वार्कांत आयोजीत केली. भारताकडेन आशिल्ल्या ब्रिक्स येजमानपदाच्या काळांत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अंतर्गत ही बसका आयोजीत केल्या. आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत डॉ. थंबन मेलोथ हांणी ह्या बसकेचें म्हत्व स्पश्ट केलें. 10 देशांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्यात. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री गोंयचे भाग्य विधाता सर्गेस्त दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुण्यतिथी आयज पुराय गोंयभरांत व्हडा श्रद्धेन आनी भक्तिभावान मनयतात. त्या निमतान राज्यभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाऊसाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याक फुलांचो हार घालून गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपली. उपरांत केल्ल्या संबोधनांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें गोंया खातीरचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगलें. इको क्लब एनवायरमेंटल सोसायटी आनी लोकभवन दोनापावल हांच्या जोडपालवान प्लास्टीक फ्री भारत ही कार्यावळ चालीक लावपा खातीर सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कादविंदी वेणुगोपाल आनी गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेवन चर्चा केली.